मायमोगाचे येवकार हा मनीषा जाधव सूर्यकुळाचे हेडलाईन्स. NH-17 ओव्हरटेक करताना घडलो अपघात. ठोकिल्ल्या रेंट कॅबात मेळ्ळ्यो सोऱ्याच्यो बाटल्यो. लोकांमदी ना कायद्याची भिरांत. थळाव्यांचो प्रश्न. देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलांच्या दरात वाढ. फकत 11 दिवसात इंधनाच्या दरात सुमार 7.5 रुपया प्रति लिटरांनी वाढ. सावरदाट गावकारांक सतायता उदकाची समस्या. आयज परतून व्हेलो उदका खात्याच्या कार्यालयाचेर धडक मोर्चा. प्रश्न तडीक लागपाचे घेयना नाव. फकत पोक्या आश्वासनांचो जाता पावस. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गिरायकांचेर इंधनाचो भार चढ वाडत आसा. देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलाच्या दरात आनीक एक व्हड वाढ जावपाक लागल्या. फकत 11 दिवसात इंधनाच्या दरात सुमार 7.5 रुपया प्रति लिटर वाढ जाल्या. ताका लागून येरादारी खर्च, म्हारगाय आणि घराच्या अर्थसंकल्पाचेर जावपी परिणामाचो हुस्को वाडला. हालीची वाढ ही 2 सप्तकां परस उण्या काळात चवथी वाढ आसा. इंधनाचे दर नेटान वाढत आसात आणि ताचो परिणाम गिरायकांक आता थेट आपल्या खिशात जाणवपाक लागला. पेट्रोल आणि डिझेलाचे दर फकत 10 ते 11 दिवसात चवथे खेपे वाढल्यात. हालीच देशभरात पेट्रोलाचे दर सुमार 2.61 रुपया प्रति लिटर आणि डिझेलाचे दर सुमार 2.71 रुपयांनी वाढल्यात. दिस इज द ही आता जी रायज जाल्या ही चवथ्यादा जाल्या आणि पहिले 3 रुपया जाले, मागीर 90 पैसे दोनदा, म्हणजे एप्रॉक्सिमेट आमी सांगता. आणि आज 2 रुपया 60 पैसे वाढले. आमी जरी पेट्रोल पंपवाले जरी असले, आमी एक पहिले कंज्युमर आणि मागीर पेट्रोल पंप. आमच्योय गाडयो आसा, आमकांय ही झलक बसतात. जी कॉमन मनशांक आसतली ती आमकांय आसता. पेट्रोल पंपवाल्यांक म्हणून कितें वेगळो रेट आनी हें न्हय, हो सगळो. पूण आमी सबंद ओवरऑल जगाची परिस्थिती जर पळयशीत जाल्यार हातून वॉर स्टॉप जातकच सुद्दां आनी क्रूड ऑयल प्रायसीस सारक्यो स्टेबल जायसर ह्यो आमकां सोंसच्यो पडटा. आनी ह्यो एज अ कंज्युमर सुद्दां म्हाकाय लागता आनी एज अ पंप ओनर आमी हांगा आसात. कस्टमरूय चॉयस कितें आसा, कोणाच कडेन चॉयसूच ना कितें आसा तें. कित्याक आयकूंक येता तुमच्याच पंपा माध्यमांतल्यान आमकां कळटा की प्रत्येक देशान जो डॉलर प्रायजा प्रमाणे जी आमी खरेदी करता तोय प्रायस वाडला आणि तो प्रायस कस्टमरा कडल्यान रिकवर करत जाता. नॉट ओन्ली पेट्रोल, हाजो इम्पॅक्ट दुसऱ्या सबंद हाजेर सुद्दां जाता. गरीब लोकांक, आमकां जावं कोणाक, प्रत्येक लोकांक ही झळ बसता. आनी लोकूय येतात आमचे कडेन विचारता, बेजार जातात, पूण आमी तांकां कित्याक हो आमच्या हातान ना. प्रायस प्रत्येक लोकेशनाक ही कंपनी ठरयता, ऑयल कंपनी. नॉट नेसेसरी भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम आणि इंडियन ऑयलाचो पयशान पयसो सगळी कडेन गोंयभर एकूच आसता अशें नासता. तांकां ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट आसता, बाकीचे रुल्स आनी कितें आसता. पूण हो फायदो डिलरांच्या हातान ना. डिलराक आज सांगता तुजो आज रिटेल सेलिंग प्रायस, जाका आमी RSP म्हणटा, तो इतलो, त्या प्रमाणे आमी घेवपाचें. हें आमच्या हातान ना. या हालीच्या फेरबदलाक लागून इंधनाच्या दरात जाल्ली वाढ आता 2 सप्तकां परस उण्या काळात सुमार 7.5 रुपया प्रति लिटर जाल्या, जी हालीच्या काळातली सगळ्यात व्हड आपत्कालीन वाढ जावन आसा. ताचो परिणाम मुखेल शारांनी पयलींच दिसपाक लागला. आमी जाणा जो वॉर चालू आसा त्या खातीर इंडियान जे पेट्रोल येता स्टेट ऑफ हॉर्मोन थंयसरल्यान जो त्या वॉराक लागून जे आमचे इंडियान पेट्रोल येता त्या खातीर पेट्रोल आनी डिझेल येता ते प्रायस हायक आमकां पळोवपाक मेळटा. आख्खे मे म्हयन्यान पळयत जाल्यार 4 फाटी प्रायस हायक जाल्लो आसा. पयलीं म्हणटा ती 15 मे जालो तो 3 रुपया पर लिटर जालो. मागीर 19 मे जालो 0.90 पैसाचेर इन्क्रीज जालो. 23 मे इन्क्रीज ऑफ 0.87 पैसा जालो. आनी 25 मे म्हणजे आयज तो 2 रुपीज 61 पैसा जाल्लो आसा. आनी टोटल आतां प्रायस आमकां पेट्रोलाक गोंयान आमकां 103 रुपया आमकां दिवचे पडटा. हे आसा 103 रुपया पॉयंट पैसा हांगासर आमच्या पणजे एरियान. म्हापसा वाठारान वचीत जाल्यार 104 रुपीज अशे पैसा हितून म्हापसा एरियान आसा. अशे अबाव 100 रुपीज आतां पेट्रोल जाल्लेलें आसा गोंयान. तरी आसतना लोक हांगा आमकां पेट्रोल पंपार दिसता, कारण ती एक नेसेसिटी आमच्या. ताचो परिणाम इंधन स्टेशना भायर पातळला.
इंधनाच्या चढ खर्चाक लागून येरादारीचो खर्च वाडटा, लॉजिस्टिक शुल्क वाडटा आणि निमाणे दिसपट्ट्या गरजेच्या वस्तूंचे दर वाडटात, जाका लागून अर्थव्यवस्थेचेर एक ल्हार निर्माण जाता. पेट्रोल वाढत हा म्हणजे आम्ही आता टेम्पोवाला म्हणजे कशा आम्ही कस्टमराकडे गेलो समजा भाडेवाला पण तरी येयलो जाल्यार तेका आमी कितें म्हणटा बाबा आता भाडे वाडला आणि 50 रुपये वाडून दी अशें म्हणून जाल्यार कितें रे आता वाडला मरे 2 रुपये वाडले मरे 3 रुपये वाडले मरे 5 रुपये वाडले मरे कितें रे रोखडी वाडयता तुम्ही भाडे अशें तेंचे उलोवप जाता कस्टमर. आणि आतापर्यंत कितकेशे वाढले कितके दिसा आता 7 रुपये सध्या जाले 88 आसले 95 जाले म्हणजे 7 रुपये जाले न्हू. आणि आता तुमचो जो टेम्पो आसा पळय तातूंत तुम्ही कितके घालता डिझेल एक आम्ही टायम? 100 लिटर घातले जाल्यार आमचे 700 रुपये गेले. पण 700 रुपयांक तुमकां तशें हें मेळना. तितलें हें मेळना न्हू कोण दिता न्हू तशी भाडी आसूं न्हय ना. तशी भाडी ना ना सध्या. भाडी ना आता आम्ही 4 दिसांनी 5 दिसांनी बोणी करता गाडी. म्हणजे तुमकां आता सध्या कितें सध्या आमचो सामको हे म्हयनो तो सामको असो केन्नाच वचत नासलो आमचो. आनी तुमकां कितें दिसता हे वाडटलें आनीक कशें अशें दिसता? आमी आतां काय ते सांगू शकता सरकारा कडेन आहा न्हू ते सगळे सरकार कित्याक करीत तुम्ही कितें मागणी करता म्हणजे आमची कितें मागणी आमकां डिझेल पेट्रोल वाडोवंक जायना इतलेंच आमची आनी मागणी काय ना. प्रॉब्लेम म्हणजे केन्ना केन्ना आमकां बी अशेंच परिस्थिती टेम्पो आहा तशीच आमची केन्ना केन्ना 4 दिसांनी मेळटा नाल्यार 2 दिसांनी मेळटा तितले आमचे कवर जाता जर आमचे फॅमिलीचे हेजे तेजे आमकां सगळें तेतून जायना घडना. नाही आता तुझी गाडी पेट्रोल का डिझेल? डिझल डिझेलाची. हय. आता डिझेलाचे रायस कितके वाडले म्हणजे सांगताले? आयज आमी ते पळोवंक ना. आयज रे वचोंक ना ते 2 दीस पंचायत जाल्यामुळे आमी सकाळी घातले न्यूज जाल्यार 1,500 बी घातले जाल्यार आमी मागीर 4 दीस सारके भाडी मेळ्ळी जाल्यार आमी वयतात न्हू खाली येता तशें. म्हणजे ह्या दिसांनी खूप त्रास जाला. ह्या दिसांनी मातशें धंदो ना आनी मातशें कमी आसा आनी कस्टमर येयले जाल्यार मागीर ते थोडे कितें म्हणटा पळय तुमचे म्हणटा ती इतले जाल्यार थोडे वळखीचे आसता डायरेक्ट आपयतात आनी थंय वचून मागीर वाणपण करतात. मागीर कितें जाता भाडें जर मारलेलें आसता तर एक 500च्या जाग्यार 400 तरी घेवन येता आमी. गिरायकां खातीर रोकडोच हुस्को स्पश्ट आसा. 2 सप्तकां परस उण्या काळात 4 वेळा वाड केल्ल्या उपरांत आता आनीक एक वाड अजून क्षितिजाचेर आसूं येता काय ना हो प्रस्न आसा. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. NH17 ही अपघाताची सुवात म्हूण फामाद आसा आनी हे फावटी ओव्हरटेक करतना अपघात घडलो. रेंट कॅबात सोऱ्याच्यो बाटल्यो लेगीत सांपडल्यात. कारचे बरेच लुकसाण जाला. तशेंच ह्या अपघातात 3 जाण जखमी जाले. तांचेर उपचार चालू आसात. सोरो पिवन गाडी चलोवप ही आता परंपराच जावन रावल्या. कायद्याच्या भिरान लोकांमदी ना होय अशा घडणुकांचेर खर दखल केन्ना घेतले हे प्रस्न केन्ना जाग्यार पडटले वेळच सांगतलो. बी हायवेचे कोण लायन मार्किंग चोयना जायते भाशेन चलयताय ओवरटेक सायडीन लायनीक भायर सोन लोक भितर आनी स्पीड ब्रेकर आहे मेन थिंग आनीक रस्तो भितर वचपा लोकांक कोण चोयना झूम करून हांगाचे येता आनी मुगे घर थिंगा आनी कितें जाता ब्रेक मारता आसतना तूं भितर वयता सायडीन एश चोयल्यार सामको आनी कोण येता कोणा आयडिया ना रस्त्या म्हणटा एक काट बत आसता तो काट बकून ना आनी हें खरें जावपा जाय. आणि किती आसा गाडयांक किती आसा ह्या गाड्या तो ट्युरिस्ट काय म्हणा गोंय म्हणटा इट्स अ हॉलिडे डेस्टिनेशन लोक एन्जॉय जावपा येता सो केन्ना ड्रिंक आसता आतां पिलो ना तें आमकां खबर ना. पूण गाडयांक सोर मेळ्ळे ना डिके आसा. गोंयकारांनी गाड्या सोर मेळ्ळो फाल्यां आमी कितें म्हणपाचें आमी पिवन चलयताले तें रॉंग न्हू. आनी पळय ट्युरिस्ट गाड्यांक सोरा हा सोर मेळा यो हय ना सांग घेतला सोर मेळा हय हे भाशेन कितें म्हणून जातलें ट्युरिस्ट गाड्यांक सोरो बाटल्यो फोडो आहाय पिलो आहाय तितून हे सारकें ना. हें सारकें न्हू आतां कितें कोत्ता मॅनेजमेंट सारकें करूंक जाय न्हू. हय तुमी गोंया येयात सारक्या पिया आनी वचात. हे आहे बरे भाशेन वसाय इथे हे भाशेन न्हू हाडू चलयताय ते आतां इतली सोऱ्या बाटली मेळप म्हणल्यार कितें जावपाचें आनी पळय सद्या 2 बाटल्यो पिलो आहाय तितून मागीर म्हणला न्हू आनी हे भाशेन न्हू लोकांक जायत लोकांना हेल्प कोला. पूण ही हायवे ही हायवे आनी चोय नाय कोण चोय नाय कोण एशी तेशी चलयताय ट्युरिस्ट चल हाडू चलयताय. आज ट्रॅफिक जाम आसा न्हू सगळी. आमचो गांवचो लोक केन्ना उल्याक पावता फक्त सांगलें कित्याक आमचो पंचनामा जाल्लो आसा आमी गाडी सायडीन काडल्या न्हू सगळे गांवचे लोक येयले हेल्पर सगळे येयले तेणी सगळे गाडयो सायडीन काडले वेरी थँकफूल जाता. आतां ट्रॅफिक विल मूव आनी एक 20 मिनट ट्रॅफिक आमी क्लियर करतले. सर कितली गाडया एक्सिडेंट जालो हा? 3 गाडयो एक मिल्क टँकर 2 4 व्हिलर्स. ओके आनी सध्या इंजर्ड बी कितें कळ्ळां? आमी पावचे पळय शिफ्ट केले आसा एम्बुलन्सान आनी भरपूर हेल्प केला आसा शिफ्ट करपाक आनी म्हाका सांगलें कितें मातशें
बेन पावल्यान शिफ्ट केल्या म्हणून पूण रस्त्या वयली काडपाक कितें त्रास जाले त्या लोकांक तेव्हा काडपा लोकांनी एका उल्लेख आनी लोकांचो इतलो मोग हेल्प कित्याक तेणी सगळेंच काडलें स्टार्टींग त्या ट्रॅफिक वचोंक जाय लोकांक वचपाची वेवस्था वेवस्था केली केली तेमी एम्बुलन्स सुद्दां आतां गेली पळय एम्बुलन्स बरी गेली पळय आतां सगळे पेशंट आसले एम्बुलन्स केली येस कितें मेसेज दिवपाक सोद तूं ह्या जाग्यार दुसरे कडेन अशी जाल जाल्यार सो अशें जाल्यार लोकांक इतली मेसेज जो तुमी हेल्प हांगा पळयला न्हू असोच हेल्प सगळे एक्सिडेंट विक्टिमाक करचो आनी गाडी ज्यो आसा रस्त्यार पुलिसाचें काम जालें गेल्यार गाडी सायडीन घालपाक हेल्प करचो लोकांक तसो आयज तुमी केला होता देव बरोबर 17 आनी ह्या 17चेर आमी सदां सांगले कडेन आसा की हो मरणाचो 17 म्हणून हांगा इतले रोड जो आसा हो पास सुद्दां जाले कडेन आसा पूण हातूंय ऑथॉरिटी वर्क करपाक रेडी ना हांगा कितलेशे एक्सिडेंट जाता एवरीडे हांगा कितलेशे लोक मेल्ले कडेन आसा सेम स्पॉटार एक्सिडेंट जावन त्याच स्पॉटाचेर कितलेशे लोक मेल्ले कडेन आसा आनी आज परतो 3 गाडयांचो हांगा एक्सिडेंट जाला आनीक जावपाचें म्हणलें जाल्यार हे ज्यो रेंट ए कॅब गाडी जे कोण चलयतात हांकां खंय ओवरटेक करपा म्हण तें कळना सायडीच्यान कितली क्रॉस रोड गेले ते तांकां खबर उरना आनीक अशें करून एक्सिडेंट जाता आज रेंट ए कॅब जी गाडी आसा ही आज ओवरटेक करता आसतना एक्सिडेंट जाली तेणी एक गाडी एका मारली आनी दुसरो जो दुदाचो टँकर वतालो एकाय धपको दिलो आनीक तिनूय गाडयांचेर सद्या लुकसाण जाले कडेन तितून भितर 3 जाणांक सद्याक मोडगोच्या ऑस्पिशो हॉस्पिटलांत एडमीट केले कडेन आसा तितून फर्स्ट एड करपाक सद्या व्हेले कडेन आसा ती आनी एक जाणटे बायल आसा हितून ती बरी सिरियस इंजर्ड जाले कडेन आसा आमी हे रेंट ए कॅब जे गाडी चलयतात हेंची गाडयां फाटल्यान पळोवया कितलो सोरो मेळ्ळो तो आमी मागतात की RTO ऑफिसरा कडेन की हेचेर तुमी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें आनी लोकांक न्याय दिवचो म्हणून गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पयले गिरायकांक प्रीपेड आणि पोस्टपेड स्मार्ट मीटर हांचे मदीं पर्याय आसतालो अशें सांगिल्ले. आता केंद्र सरकाराच्या धोरणाखाला प्रीपेड सक्तीचे आसा अशें वीज खातें म्हणटा. वीज बिलां वाडिल्ल्यान लोकांचो तिळक वाडत आशिल्ल्यान स्मार्ट मिटरा विशीं सरकारान पुराय U-टर्न घेतिल्ल्याचो आरोप करून ही प्रक्रिया बेगोबेग रद्द करची अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी पयलीं गिरायकांक प्रीपेड आनी पोस्टपेड प्रणाली मदीं निवड करपाचो पर्याय मेळटलो अशें सांगिल्लें. जाल्यार आयज मुखेल अभियंत्यान वेगळेंच सांगलां. It is not called prepaid. Today also you are paying 2 months invoice amount. It is called as a security deposit. So you pay me 2 months bill and then I release the connection. Now every 6 months my people should review it and you need to increase because the tariff is increasing and the consumption pattern changes. Based on that the amount of the security deposit should change, which is not happening. Therefore prepaid, because anyhow you are paying 2 months security deposit and then you are paying, now you have to pay only 1 day, 15 days or 1 month based on your choice. Consumers are not going to define what should be the laws, what should be the guidelines and what should be the technology. Consumer cannot because it is the electricity department. We are supplying power as and when technology upgrades, as and when new technology comes which will help all the consumers, which will help the utility. Based on that we have to put it. There is nowhere written that consumer can decide what kind of meter has to be put. No, my answer is very clear. Consumer cannot decide the meter. Consumer can have a right to say your meter is wrong, you check me and give me the accuracy. Only they can. No. स्मार्ट मिटराक विरोध करून काँग्रेस फुडाऱ्यांनी पणजेच्या विद्युत भवनाचेर घुरी घाली. गोंयांत वीज बिलां वाडत आसतना अधिकाऱ्यांनी लोकांची दिशाभूल केल्ल्याचो आरोप तांणी केलो. फाटल्या 3 म्हयन्यांत जायत्या गिरायकांक असामान्यपणान चड वीज बिलां आयिल्ल्याची माहिती दिल्या. ताका स्मार्ट सोल्युशन म्हणून प्रचारांत हाडिल्ल्या गजालीक विरोधी पक्ष स्मार्ट बर्डन म्हणपाक लागल्यात. आणि एक कंपनीक नाव घेतले ताणे जिनस पॉवराचे ताणे नाव घेतले. दे ब्लॅकलिस्टेड जिनस पॉवर. वाय? सो दॅट ही शुड नॉट कम्पीट फॉर दॅट टेंडर. When he went to the High Court, they have withdrew his blacklist. You have seen on record, he said that he had supplied faulty meters. हे निघताले आता 5 वर्सां जेन्ना फ्रॉम ओल्ड मीटर टू डिजिटल मीटर जेन्ना ह्याच सरकारान सांगले
गोंयच्या जनतेन डिजिटल मिटर घातले, त्या मिटराचे पयशे आमी फारीक केले, अजूनही फारीक करतात इन द बिल, आणि तो आज सांगता कितें फॉल्टी मिटर म्हणून. पण हे फक्त लुटपा आयल्या. या प्रकल्पाचो बचाव करतना मुखेल अभियंते स्टीफन फेर्नांडीस हांणी निविदा प्रक्रियेत कसलीच अनियमितता ना आनी हे प्रक्रियेक नेमिल्ल्या केंद्रीय नोडल एजन्सीक मान्यताय दिल्या अशें सांगलें. खात्याच्या म्हणण्याप्रमाण प्रीपेड स्मार्ट मीटर हो बिलिंग कार्यक्षमता आनी वीज व्यवस्थापन सुदारपाच्या उद्देशान देशभरांतल्या धोरणाचो एक भाग आसा. The meter is same. answer the question The straight away. meter I asked is you. same. Only what meter is recording, we are able to know sitting at a remote place. Okay, then Nothing to do with so it. why don't you give people the choice to opt for smart meter or save it? No. Smart metering is the project which is going to make the consumers powerful, which is going to give lot of data, lot of insights. Recording, measurement will happen every half an hour. You have to complain very next day. You did not wait 45 days where you cannot prove anything what is going wrong in your equipments or supply. N number of advantages. Every smart meter will have a SIM card inside, which is going to communicate with our central server. There are some areas in Goa where there is no range. So that is the place we are going to use a technology called RF, radio frequency. So what happens if you are staying in Sant Andre and you don't have connectivity at Sant Andre? There will be one tower which will be located at Banaulim where there will be a coverage. From that meter to the tower, mobile tower at Banaulim, they are going to use radio frequency signals, which is like the FM stations and all that. The communication is going to happen up to the mobile tower, and from there it is going to get communicated to our system. It is our responsibility when we are installing these meters to develop a robust communication network. गोवा 365 खातीर जाहीद हसन, लिंझी मिनेझीस आनी अरुण नाईक. सावरताटाच्या गावकारांनी आज परतून एक फावट दिवचल हांगच्या उदका खात्याच्या कार्यालयाचेर धडक मोर्चा व्हेलो. थळाव्यांच्या म्हणण्याप्रमाण 5 महिन्या परस चड काळा सावन तांकां ह्या समस्येक तोंड दिवचें पडलां. खंतीची गजाल म्हळ्यार तांणी PWD उदका पुरवण कार्यालय आनी मुख्यमंत्र्याक जायते फावटी पत्रां दिल्यात, पूण तांची उदकाची समस्या सोडोवपा खातीर कांयच पावलां उबारली ना. सामान्य लोकांनी आता करप तरी कितें? थळावे जाप मागतात. दर 5 वर्सांनी आश्वासनांचो पावस घेवन सरकार तुमच्या दारी येता. हर घर नल जल, पूण लोकांच्या घरात पावले ना जल अशी स्थिती जायते कडेन पळोवपाक मेळटा. आमठाणे उदकाच्या साठवण्यांतल्यान 1 किलोमीटर अंतराचेर आशिल्ल्या गांवांत फाटल्या 4 म्हयन्यां सावन उदक मात पावले ना. मुळाव्या गरजांक लागून लेगीत लोक पातीशेर जाल्यात. मजगतीं हालींच थळाव्यांनी दिवचल हांगच्या उदका खात्याच्या कार्यालयांत मोर्चा काडलो. पूण हो प्रश्न सोडोवपा खातीर कांयच करूंक नाशिल्ल्याचें चित्र स्पश्ट दिसलें. आयज लेगीत तांणी मोर्चा काडलो. तांकां 2 दिसांनी ही समस्या सुटावी जातली म्हणून आश्वासन मेळ्ळां. पूण ही पोकी आश्वासनां केन्ना पुराय जातलीं? हे खेपे उदकाच्या उणावाक लागून त्रास सोंसपी बायलांनी ह्या निशेधाचें फुडारपण केलें. तांकां आतां तरी न्याय मेळटलो, वेळच सांगतलो. उदका खातीर येयल्ली, उदक ना म्हणून येवचेच पडटा न्ही. उदक ना कितले आतां 8 म्हयने जाले आमकां उदक ना. 2 फावटी आमचे दादले येवन गेले जाल्यार तुमी कोणाक तांकां हें करिनात म्हणून आतां आयज आमी येयली. अजिबात ना, पिवंक सुद्दां उदीक ना. कोणाक येता तांकां येता, तांबयो भर मेळटा जाल्यार कोणाक पेलो भर मेळना अशी परिस्थिती जाल्या. खबर जाटी नाही आता तुमकां टँकर हाडटा काय? टँकर आमकां कोणाक घालता कोणाक घालिना, आमकां जाल्यार घालिना. तुम्ही आता सध्या खंयसून उदक हाडटात? आमी घरच्यान आतां खंय येता पळय तांबयो भर उदक केन्ना येता तेन्ना. आतां तुमी सुद्दां वचून पळयला, आयज आमचो पयरो आसा, तुमी वचून पळोवंक शकता आमच्या नळाक उदक आसा काय ना ते. नाही आयज तुम्ही वयर येयले खंय कितें सांगलें? आमी आतां उदक ना, सगळीं आयदनां खाली थंय आपटल्या आनी आमी हांगा ऑफिसान येयला तुमकां सांगपा खातीर. आता तेंच्यांनी कितें सांगलें तुका? तेंच्यांनी आतां कितें अजून काय आसा पळोवया म्हणून सांगलां तेंच्यांनी. 2 दीस रावा म्हणटात ते. 2 दीस रावा म्हटल्यार तो पर्यंत आमी हांगा कितें मरपाची? फाटल्याच्यान तेच सांगलेलें आमकां. पाणयाचेच खूप हाल जातात. पाणी एकट्याक खंय तांबेर मेळटा, एकट्याक मेळना. रातचे खंय 2 आयदनां येयली तर 2 आयदनां पाणी 4 भुरगीं आहात, आमी घोव बायलां ते न्हांक धुवंक रांदूंक पाणी पावता ते. न्हांक उदक येत ना. येता खंय येयला आमच्या मदले लायनीक ना, पूण कोणाचे येयला जाल्यार आमी 2 कळश्यो भरून त्यांच्या नळाचे हाडटू. पूण ते पाणी कसले फावटल दुसऱ्याच्या नळाले हाडले? टँकर येयना त्याचं. टँकर खंय येयला तर खंय 8 दिसांक कोणी सांगलात जाल्यार 8 दिसांनी येतली. ती 2 आयदनां ती आमच्या घरा कडेन टँकर लागना रस्त्याक. नाही कितके घरां आसा थंय? ती माथ्यावरसून पाणी व्हायला. घरां कितके आसा?
घरा खूप आहे, गाव सावधटीचं गाव खूप आहे. भरपूर आता 70 ते 75 घरां खातीर आमी उदकाचो प्रॉब्लेम सॉल्व जायना आमचेकडे. 8 महिने आले आमकां उदक नामणे येयले, घर येवन 2 फावटी गेले, आता आमी येयले. आता तरी म्हटले मेळटा जाल्यार पळोवया म्हटले आमकां उदक. रातचे येता म्हण रातचे रातचे सोडटा म्हटल्यार रातचे 12 ते 3 पर्यंत रावले तरी उदक उरना. नमस्कार. आज लाटंबरसीच्या आमच्या माझ्या वार्डातली सावरदड या भागातली महिला भगिनी आमच्यो हांगा PWDन येयल्ल्यो, तांकां उदकाचो प्रॉब्लम आसा. गेले कांय दिवस आमी हो प्रश्न सातत्यान डिपार्टमेंटा कडेन मांडीत आसा आनी आमी निवेदनाय दिली सरकाराक, PWDकूय दिले आनी आमच्या मुख्यमंत्र्याकूय दिले, तरी सुद्दां हो प्रॉब्लम सॉल्व जायना. आनी अशें म्हटलें वयता की आमी खंय तरी राजकारण करता म्हूण. पूण आयज तुमी ह्या महिला भगिनीक विचारचे, आयज हे थोडीच महिला भगिनी येयल्या, बाकीची सगळी कामाक आसल्या कारणान पावूंक ना. तुमी मुद्दाम तांकां विचारचे की खरेंच प्रॉब्लम आसा की आमी राजकारण करता ते. जेणे करून आयज तेंच्यांनी म्हाका फोन करून सांगलें की आमी PWDन वयता बाई तूं यो म्हूण. तांकां जर प्रॉब्लम नसलो जाल्यार ती हांगा कित्याक येतली आसली. फाटले फावटी आमचो ZP मेंबर जो आसा तेणी सांगलेलें की 3 ते 4 घरांक उदक ना म्हूण. आणि काल त्यांनी ह्या 2 दिसा पयलीं परत त्यांनी सांगले की 60% लोकांक उदीक ना म्हणजे तुम्ही ॲडमीट केले, एग्री केले की लोकांक प्रॉब्लम आसा म्हणून. हांव म्हणटा पिश्यांक पिपळ दाखोव नाका, लोकांची कामां करा, लोकांचो प्रॉब्लम सॉल्व करा आणि मागीर कितें तें उलया. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकार. परतून घ्या एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. जमीन दिली, उदक आणि वीज उपलब्ध करून दिले, संवसारीक दर्जाचो कॅम्पस बांधलो. पण आता कुंकळींतल्यान एक खर प्रश्न उप्रासपाक लागला. जर लोकांनी उदरगतीक सुवात दिली जाल्यार थळाव्यांक परत कितें मेळटले? कारण राज्यांतल्या चडशा केंद्रीय प्रकल्पा भशेन थळाव्यां खातीर व्हायट कॉलर नोकऱ्यांचो उणाव आसा आनी नोकऱ्यो दिवपाची उतरां फकत कागदोपत्री उरल्यात अशें कुंकळीच्या थळाव्यांचें म्हणणें आसा. पळयात पुराय बातमी. 303 कोटी रुपयांचो कॅम्पस 4.5 लाख चौखण मीटर जमनीत पातळिल्लो उत्कृष्टतायेचे केंद्र म्हणून बांदला. पूण कुंकळींतल्या जायते जाणांक एक व्हड प्रश्न उप्रासपाक लागला, तो म्हळ्यार गोंयकारांक नोकऱ्यो खंय आसात? जमीन, उदक आनी वीज ह्या रुपांत सरकारी आदार मेळोवन लेगीत NIT गोंयान थळाव्या लोकांक फावो त्यो संदी निर्माण करूंक ना असो हुस्को उप्रासपी लोकांक दावो आसा. आज एकठांय जावपाचें कारण म्हणल्यार म्हाका हे पळय आमगे NIT येयल्या कुंकळ्यान, ती पयलीं आमकां दिसलेलें आमगे भुरग्यांक कितें बरें जॉब मेळटले आनी आमगे कुंकळकारांक कितें बेनिफीट जातलें अशें आमकां दिसलेलें. सो तेमी आमकां एश्योरन्सूय दिलोलें. आमगे आमदारानूय उलयल्लो वचोन तांकां आपोवन हांवें मिटींग बी घेयलोली आनी तेंगे पडटा हें आसाय पळय तेगे हेड ऑफ डिपार्टमेंट पळय आहाय तेंका हांवें मिटींग गेली तेन्ना तेणें आमगे एश्योरन्स दिलोलें की आमगे कुंकळकारांक लोकल्सांक जॉब मेळटलें. आनी इवन आमगे आमदारान हावजां पासून काडलें आनी हावजां पासून एश्योरन्स मेळ्ळलें आमकां की आमगे कुंकळकारांक आमगे भुरग्यांक लोकलांक बेनिफीट जातलें आनीक जॉब मेळटलें आनी अशें सगळें हें जाता म्हूण वेवस्थीत करतलें म्हूण तेमी सांगलां आमकां. पूण आतां फायनली अल्टिमेटली तेमी कितें केलां, तेमी पळय गेले आतां आमगे पळय जॉब आहाय व्हायट कलर जॉब आहाय ते आमगे एकूय भुरग्यांक मेळना कुंकळ्यान. भुरगीं आमचे बरें येता NIT आहा, NIT येयल्या आमकां कितें जॉब दी, पूण कितें म्हूण सांगपाचें भुरग्यांक जॉब दिवपा आमकां तेमी आमकां कांय दिनाय. व्हायट कलर जॉब म्हणटा नायच. आनी ते दुसरे आहाय ते हावजकीपींग, गार्डनर, स्विपर हे जॉब आहाय ते म्हूण कितें केल्याय तेवूय तेमी आउटसोर्स केल्याय. ते आउटसोर्स म्हळ्यार एक कॉन्ट्रॅक्टर दवरला ताका ते सगळें हँडओवर केलां. आतां कॉन्ट्रॅक्टर हांगा सिलेक्ट कोता मनीस हावजकीपर, गार्डनर आनी हांव ते सगळें हे तो कॉन्ट्रॅक्टर हें कोता. सो आमगे कुंकळ्यांकार आमगे बेनिफीट कितें हांगा म्हण जमीन आमगेली, लायट आमी इलेक्ट्रिसिटी आमी सॅक्रिफायस कोताय, मागीर वॉटर सप्लाय आमी सॅक्रिफायस सगळें आमी कुंकळकारान सॅक्रिफायस करपाचें. आनी भायल्या लोकांनी हिंगा बसती करपाच्यो. आतां व्हड ऑफिसर आहाय तेमी सगळे आमणांगे फॅमिली आनी बायल भुरग्यांक सगळें आनी हिंगा बसती केल्या व्हडल्यो. सो हें आमगे जाता तें सारकें ना अशें म्हाका दिसता. आतां गरज पडल्यार आमी NIT बंद पासून करपी, आमी आंदोलन करतले आनी बंद पासून करपी. तांचे हुस्के सोडयले ना जाल्यार फुडली कारवाय करपाची शिटकावणी ह्या टिकेचे फुडारपण करपी लोकांनी दिल्या.
हे सुभाष फळदेसाय जे पण म्हणटा हे आम्ही 4 वर्स मुडीत आसा आणि दुखाची गजाल म्हणल्यार त्या मुखेलमंत्री पासून ऐकनाय. आज NIT डायरेक्टर थिंगा हुकुमशाय चल्लेली आहा. ही हुकुमशाय हे जेन्ना हे लँड एक्वायर जाल्ले प्रोजेक्ट जाले त्या वेळार सांगलेले कुंकळकाराक जॉब दितले म्हणून. पूण आज जेन्ना जरी तो चल्ले सगळे भायले मनीस हिंगा चड आसा. फक्त थोडे सेक्युरिटी पोस्टा लागून आज हे जॉब आमच्या गोंयकाराक मेवताय. सो म्हाका दिसता हुंय ना हुंय दीस गव्हर्मेंट इज फेल्ड. हिंगेलो दोळो फक्त हे लँड दिवपाचो भायले मनशाक. लँड दिल ते बरें एड्युकेशन सिस्टम जाल्यार बरें आहा, पूण तेजेर म्हाका दिसता कितले कुंकळकाराक हेजो लाभ जाला, कितलो फायदो जाला. वयता थिंगा सगळे भायले आहाय. हिंगा एक लॉबी जी गोवा युनिवर्सिटीन जाल्लेली आहा त्याच पद्दतीन हिंगा एक लॉबी जालेली आहा. आनीक म्हाका दिसता इट इज शेम दॅट दीस गव्हर्मेंट दोनी इंजीन तेंगेली आहाय, सेंटराकूय तेंगेले. इट इज शेम दॅट सच टायप ऑफ स्टेटमेंट्स आर मेड वे देर इज नो कंट्रोल, एब्सोल्युटली नो कंट्रोल, एंड दिस नीड्स टू चेंज. सर तुम्ही कित करपाचे आसात ह्या NIT खातीर भुरग्यांक जॉब ना? आमी जे पण सांगला बेसिकली 4 वर्सां आमी क्वेश्चनी घातलेले आहा. वी हॅव गॉट ऑल द थिंग. एवरी टायम चीफ मिनिस्टर टेल्स HR मिनिस्टराक तो उलयतलो, धर्मेंद्र प्रधानाक उलयतलो आनी कोणाक उलयतलो. चोयल्यार आज कांयच जायना. हे लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन कितें करपाचें मुखार तें आमी करता. गव्हर्मेंट जो रुलिंगा आहा तो सदांच म्हणटा की विकसीत भारत. म्हळ्यार हांव तेका क्वेश्चन करूंक सोदता की विकसीत भारत आतां आमचे विकसीत कुंकळकार केन्ना जातले? कुंकळकाराक तुमी फाटीं घातले. जे NITचे जे आहा तितून हांव चार्ज करता की थिंगा फॅमिली राज चलता आनी आमचे फुड्यान प्रूफ आसा. आनी जे कुंकळकार जे आहा तांकां एम्पावरमेंट आनी एम्प्लॉयमेंट म्हणटा तें कांयच ना. आनी त्या रुलींग गव्हर्मेंटाक आमी हो क्रिटिकल इश्यूचेर कावंटर करतलेच. आनी आमचो आमदार आमचे बरोबर सदांच रावतलो. आनी कुंकळकाराक एक एश्योरन्स सांग दिता की NIT म्हणटा ती आमची गांवां आहा. आमी फाटीं सरपाना NIT बंद करपाक आनी सगळे लोक आमी रस्त्यार येतले. आता स्पॉटलायट एका गंभीर प्रश्नाचेर वता ती म्हळ्यार ज्या लोकांनी NITक सुवात दिली तांकां काणयेंतल्यान भायर काडल्यात देखून उदरगत यशस्वी जातली काय? गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, सुभाशीश गोवेकार आनी सानिका नागवेकार. फुडले 7 दीस राज्यात हलको पावस पडटलो. सांजे वा रातचे उशिरा कांय सुवातांनी गडगड वीज आनी वादळी वाऱ्या सयत पावस पडपाची शक्यताय हवामान विभागान दिल्या. 26 मे मेरेन IMDचो येल्लो अलर्ट आसा. सकाळी हलके धुके पडटले. एकंदरीत दीस दमट आसतलो. गडगड वीज आनी वादळी वाऱ्या सयत पावस पडटलो. ही परिस्थिती चालूच उरतली देखून फावो ती जतनाय घेवची हवामान विभागान सल्लो दिला. कांय प्रमाणात थंडसाण जाणवतली. तापमानात उणाव जातलो. मंगळारचे तापमान 32 ते 27 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. फुडले 7 दीस हलको पावस, गडगड आनी वीज, वादळी वाऱ्याची शक्यताय घेवची खासा जतनाय. दमट परिस्थिती, तापमानात उणाव, कांय प्रमाणात थंडसाण. मंगळारचे तापमान 32 ते 27 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोगस.